नमस्कार, सुप्रभात. गुड मॉर्निंग गोवा. सुयश गावणेकाराचो येवकार. खबरो विस्तारान. गोंयांत रोड सेफ्टी मॅनेजमेंट प्लान करूंक सरकारान पणजे भौशीक फोरमांत लोकांची मतां घेतली. डिसेंबर म्हणल्यार प्लान थारतलो. पेड्ड्यार रस्ते, चुकीचे सुवातेर स्पीड ब्रेकर, ट्रॅफिक जॅमाची कारणां, सायन बोर्ड असल्यो गजाली फोरमांत आयल्यो. मंत्री म्हणटा ब्लॅक स्पॉट अपघात उणे करूंक यत्न चल्ल्यात. रस्तो रुंद करतले जाल्यार भूंय संपादनाक लोकांच्यो कटकटी. आनी फुडल्या 15 दिसाच्या भितर हाजो रिपोर्ट जो आमच्या तिनूय डिपार्टमेंटा कडल्यान सबमीट करपाक जाय तोय आमी पब्लिका खातीर दितले. आनी ताज्या उपरांत तुमची आनीकूय कितें सजेशन्स आसत जाल्यार त्या रिपोर्टाचेरूय तुमी धाडची. इम्प्लिमेंटेशनूय म्हाजे तर म्हणणें आहा की फ्रॉम द 1 डिसेंबर आमी हेजे जाता तें इम्प्लिमेंटेशन जें आहा तें करपाकूय सुरवात करतले. एक्सिडेंट कित्याक जाता हेची जाणवाय घेवपाक जे ब्लॅक स्पॉट्स म्हण आसता परत परत थिंगा एक्सिडेंट जावप कित्याक जाता आमी आयडेंटिफाय ऑलरेडी केल्ले आसा. सायनेजीस खूंय ना थिंगा घालपाक आमी आयडेंटिफाय केल्ले आसा. हे काम बेगीनचे बेगीन जातले. It has become very difficult to acquire land for increasing or decreasing or realigning the width and the alignment of the road. So with the help of the civil society, we ourselves will be involved. We will share with you all this list, and maybe with your help, we will be able to convince some people to give part of their land, so that we can take care of this black spots which have been identified. So whenever you have your political rallies, please tell your people to follow the traffic rules. That by wearing the helmets and not standing on top of vehicle, because it gives a very, very wrong impression that there are two sets of rules, one for the politicians and one for the people. शिरोड्या लागसारच्या मतदारसंघांनी पडीक मायनिंग पिट्सांतल्यान हायड्रो पॉवरीचो प्लान वीज मंत्री सुदीन फोंडे कुट्टी वीज खात्याचे कार्यावळीक उलयला. पिट्सांतले उदक रिसायकल करतले, पावर तयार करतले. मायनिंगाच्या सपाट 50,000 स्क्वेअर मीटर जमनीर रिन्युएबल एनर्जी करपाचो प्लान. कामाक खंय अप्रुवल मेळ्ळां 6 म्हयन्या भितर सुरू जातले. शिरोड्या लागसारच्या मतदारसंघांनी पडीक मायनिंग पिट्सांचो उपेग करून हायड्रो पॉवर, रिन्युएबल पॉवर तयार करपाचो प्लान सुदिनान कुटी वीज खात्याचे कार्यावळी वेळार उलोवन दाखयलो. तोल्ला आनी निरंकाल फिडराचे ओव्हरहेड कन्वर्जन तशेंच कुटी फोंड्या अंडरग्रावंड केबलिंगाच्या कामाचे उक्तावण जाले. शिरोडेचो आमदार WRD मंत्री सुभाष शिरोडकारूय आशिल्लो. अबंडंट मायनिंग पीट्स जे आसा तातूंत एक न्यू टॅक्नॉलॉजी आमी प्रोवायड करपाचें ठरयलां, आनी दॅट इज वॉट इज हायड्रो पॉवर. ही मायन 120 मिटरच्या आसपासची बाजाराची जी मायनीक भरपूर उदक भरलां तें उदक रिसायकल करीत हायड्रो पॉवर तयार करप आनी सादारण 50,000 स्क्वेअर मिटरची जी मायन आसा तिचो जो सपाट भाग आसा तिका रिन्युएबल एनर्जी जाका आमी सोलर पॉवर म्हणटा ती तयार करप हो एक विशय आमी कॉन्फरन्साक एप्रूव करून घेतला. आनी ती टीम फ्रॉम IIT NGO जो आसा IITचो तो आमचो गोंयांत येता. हे सगळें करपाक आमकां 6 म्हयने जाय. 6 म्हयने नंतर हे सगळ्यो गोश्टी चाली लागतल्यो आनी त्या प्रमाणे जी कामां आसा तुमची आसूं किंवा पब्लीक रिलेटेड वर्क्स आसूं ती चाली लागतले. ह्या बद्दल तुम्हाला प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू. दाबोळे विमानतळार टुरिस्ट टॅक्सी ऑपरेटरांक कावंटर दिवंक शकना. तांच्या परमिटाचे अटींत बसना. सरकाराची हायकोर्टाक जाप. दाबोळे गोवा मायल्साक कावंटर दिला तेन्ना सरकाराक आमकांय कावंटर दिवंक लावचो म्हूण वास्कोचे टुरिस्ट टॅक्सी युनियन हायकोर्टांत केल्लें. सरकाराची जाप घेवन कोर्टान केस 24 नोव्हेंबराक दवरल्या. The basic contention of this tourist taxi association is that they should be provided with a counter at Dabolim airport for operating their transportation etc. The stand of the government is that it is not possible insofar as these tourist taxis are concerned, because in law they are not supposed to park their vehicles at particular place. They are supposed to be available on mobile. That is their permit condition. Therefore it is not possible to provide such a facility at the airport. So what happened today, sir? Today we filed an affidavit in the High Court saying that it won't be possible to provide a counter insofar as tourist taxis are concerned at the Dabolim airport. And the matter is now adjourned to 24th of November for final hearing.
पालिका पंचायती लोकांकडच्यान कोयर उखलूंक पयशे घेतात. कोयराचो विलो लावपी वेस्ट मॅनेजमेंट महामंडळाक कांयच मेळना. मंत्री बाबूश म्हणटा खर्चाचे वसुलीचेर विचार चल्ला. कोयरावेल्यान पालिका पंचायतीची कोफू जावं जायत असतात. सगळ्या कोयराचो कोयरा विलो महामंडळा सकयल येवंक जाय. महामंडळाच्या बोर्डाची 13वी बसका मुख्यमंत्र्यान निकतीच घेतली. We were basically thinking of why only certain areas. Full basically Goa waste management. When there is a waste management corporation, it should be actually like a company. It should be and all full Goa is in fact waste they should take care of. Then afterwards there will be no this fellow is not doing a good job, and that fellow is not doing job. Panchayat is not doing. Now this is basically a blame game between Panchayat, municipality. Some people from the Panchayat area they come and dump in the municipality. And आता सध्या कितें जालें आतां सगळे गार्बेज आमी कितें जालें सगळे CCBचे मागीर the rich Panchayat garbage free घेता. But free घेता but these people basically this Panchayats and the municipality charge the people. So and they don't pay the money to waste management. Okay. So all this basically funding is coming directly from the government. So we basically want to see that they are self-sustainable. So Panchayat and municipality पैसे घेतात लोकांकडे door to door garbage or garbage tax. So that is not been transferred basically to waste management. Right. That should be transferred because waste management basically takes care of the wet waste. म्हापशा पालिकेचे 150 कामगार काल सावन संपार. ऑफिसां खाली. शारांत कोयराच्यो राशी. वैजकी भत्तो वाडोवचो. नगरपालिकेतले रिते पोस्ट बेगीन भरचे म्हूण कामगार रस्त्यार. दर 3 वर्सांनी मागण्यो रिन्यू जावपाच्यो. 2021 जून जालो अजून रिन्यू जावना. नगराध्यक्षाक कितले खेप सांगून जालें ती खंय काना मनार घेना. हे आमचे मेंबर सगळे मेळून कामदार आयुक्ता कडेन मिटींग घातलेली. त्यांनी काल आमकां लास्ट कितें सांगलें करता म्हणलें. म्हणून त्यांनी काल मिटींग आपयली. काल मिटींग आपयल्या उपरांत ती म्हणून आतां ना 31 तारखेक करया म्हणून ती मिटींग घालून तरी आमच्या हेणे मागीर केशव प्रभू लिडरान सांगलें तशें जावचें ना. आनी आमी सांगचें जावचें ना तेजे खातीर आमी स्ट्रायक करतले. पयलीं ताका सांगलेलें आमी स्ट्रायक करतले. तेजे खातीर आमी स्ट्रायक केल्लो आहा आनी आमचे मागणे आसलेले मेडिकल कपड्याचो अलावन्स बाकी कितें कितें सगळें आसलेलें ते खातीर आमी आयज स्ट्रायक करता. जो पर्यंत आमचें जायना मागणे आमचें जायना तो पर्यंत आमचें हें चालू आसतलें. प्रत्येक 3 वर्सांनी रिन्यू जाता पळय ते चार्टर्ड ऑफ डिमांड आमी मागणी केली आसली. ती तारीख आसा 30 जून 2021 आनी आतां 30 जून 2022 एक वर्ष जावन गेले. त्या डिमांडाचेर अजून आमचे चेअरपर्सन जी शुभांगी वांयगणकर मॅडम आहा पळय तिने अजून मेरेन तेजें डिसिजन घेतलेलें ना. खूब टायम तिणें मिटिंगेक आपयलो आमकां पण ती डिसिजन घेयना. कितें डिसिजन घेवपाचें मदीं कौन्सील मिटिंगूय आपयली तिणें जनरल डिस्कशनाक. तितून सांगलें की बाकीचे डिमांड जर आमचे वाडोवंक शकना जाल्यार आमी मेडिकल अलावन्स 1000 वाडयता. पण तिणें तेय डिमांड वाडोवंक ना. इतले मजगती उसरा सांजे कामगारांनी मागणे पुराय करूंक 31 ऑक्टोबराची डेडलायन दिवन संप तात्पुरतो फाटी घेतलो. मडगांवां रावणफोंडा ओव्हरब्रिज सापूच गलगला. केन्नाय पडूं येता. ताचेर कितल्योश्योच पायपलायनी आसात. मूळच्यान ट्रेनी वतात. GSIDCन नव्यान बांदूंक काडला. काडिल्ले टेंडराक एकूच बिडर आयिल्ल्यान रिटेंडर करचें पडलें म्हूण आमदार सांगता. फुडलो विचार करून खंय 6 लेन ब्रिज करपाचें थारलां. दिगंबरान मडगांवां कामाचो नाल्ल फोडलो. हो ओव्हरब्रिज रावणफोंडा वयल्यान जो आमी क्रॉस करून केपें रोडाचेर वता तो ओव्हरब्रिज फ्राक जाला सारको. तो केन्नाय पडपाक शकता अशें ते म्हणटात. ताचेर पायपलायन्स आसात ताचेर केबल्स आसात. पंचान रेल्वे वता. तो हांव कंटिन्युअसली पाठपुरावो करतलो मुख्यमंत्र्या कडेन की तो GSIDCन खंयचो. तो GSIDCन घेतलो ताणें GSIDCक अलॉट केलो. तो GSIDCन टेंडर काडले ताचे पयले खेपे टेंडर काडले ते एक सिंगल बीड जाली. ताका लागून ते परत रिटेंडर करचें पडलें आनी आतां ते पयर रिटेंडर केलां आनी आतां भोवता एक 8-10 दिसां भितर ताचे बिड्स येतल्यो. ते जातकीर तो 6 लेन ब्रिज करता. परमनंट प्रॉब्लेम आनी सॉल्व आनी ते मुखार आनी परत आनी 50 वर्सां पळोवपाचें ना. हांव खंयचोय प्रोजेक्ट हातांत घेता तो मुखावेले पळोवन घेता. 10-15 वर्सां एक वर्साचें न्ही. कलेक्टरेट बांदली ती 25 वर्सां 50 वर्सां आनी दुसरी कलेक्टरेट नाका मडगांव शहरांत.
डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बांदला तशी कॅपॅसिटी भरपूर आसा 800 बेडेड हॉस्पिटल आता ओव्हरब्रिज करता सुद्दां मुखावेली 25 वर्सांनी प्रश्न सुटलो कोणाक आनी फाल्यां ब्रिज पडटा ब्रिज वीक जाला तसले आनी कटकटी ना. घेऊ एक बारीकसो ब्रेक पळयत रावत प्रुडंट. आता पळोवया राती उसरां आयिल्ली खबर. पूल गेला ना मूळ पळय जो उदकाचो लॉट आसा तो उदकाचो लॉट बरोबर झाडां बी घेवन येयला आनी झाडां येवन ती पुला कडेन ब्लॉक उरली तेजे नंतर तें उदक आसा तेजो ओवरफ्लो पुला वयल्यान वचपा लागलो आनी तेच मजगती जे झाडां अडकून उरलेले एक झाड आसा आंब्याचें जे आजून काम चालू आसा सकाळच्यान फायर ब्रिगेड येवन गेल्या हे गेले तरी पूण ते झाड पळोवपाक 2-3 दीस तरी लागतले जे कट करता ते स्थानीक करतात आनी त्या झाडां आपल्यान जो पूल आसा जो पोर्तुगीज टायमाचो तेका बी डॅमेज जाल्ले आसा. झाडां बिडां सगळी मोडीच आयली इतली उदक येयले एक 20 वर्सां इतली उदक केन्नाच येयलें ना. हे झाड थंय वयर आसलें ते थंयच्यान हे जावन येयलें आनी उदक सगळ्याक पसरलें हें लागलें म्हणटकीर आनी उदक वचपाचें ना. मिडल जो पळय खांबो आसा पुलाचो तेजेर फोर्स बसला तेजो आनी तो खांबो बी तेजे प्लास्टर बी भायल्यान आसलें पळय ते सगळें फुटला कॉन्क्रीट तेचे ते आनी हो पयलींच पूल बी मातशी खूब वर्सां पयलींचो पूल बी पयलींच मातशी डॅमेज आसलो हालतालो बी असो गाडी बिडी गेलेले हालतालो आनी तो आतां झाडाचो जो फोर्स बसला पळय तेन्नाच्यान हे झाड पुलाक मातशी चड फोर्स बसला. हांव प्रुडंट मिडिया खातीर सांग्यार साकून क्रिस्तानंद पेडणेकर. पोर्तुगेज तेंपावेलो अभ्यास आशिल्ल्याचो आदार घेवन गोंयचे दायज परत मेळोवपाचो यत्न करतले. डिजिटलायज फॉर्मेटांत वा फिजिकल कशें तें पळोवचें पडटलें म्हणून पुरातत्व मंत्री फळदेसाय उलयला. वेर्णा पोन्ने माड्डोळा म्हाळशेच्या देवळा लागसार म्युजियम उबारपाचो प्लान चल्ला. इन्स्पेक्शन करून रिव्ह्यू बसकाय जाली. आर्कायव आनी आर्किओलॉजी खातीं आतां वेगळीं केल्यांत. सविस्तर आमी कितें करतले हिस्टॉरिकल जे लोकांनी पुर्तुगीजां भितर विजीट केल्ले आसा जे रिसर्चर्स आसात आमी कांय लोकां कडेन ताजो संपर्क सादलो आसा. त्या लोकां कडच्यान पयलीं आमी फक्त पुर्तुगीजां वचून ट्रीप मारतले येतले आनी आमकां खबरच ना ट्रेजर खंय आसा तें खबरच ना. आमकां खबर आसपी मनशाक जे लोक पुर्तुगालाक वचून तांचे रिसर्च वर्क केल्लो आसा आनी तांकां एक्झॅक्टली खबर आसा गोंयचे विशयी म्हायती खंयच्या शेल्फान आसा खंयच्या रुमान आसा खंयच्या बिल्डिंगेन आसा आनी खंयच्या तांच्या प्रोविन्सा भितर आसा हे सगळे म्हायती घेवन आमी वतले. सो एक्झॅक्ट वी वील प्लॅन आउट. It is not yet, we made a statement saying that we will get the old records and old treasure of Goa which is lying at Portugal or Lisbon. So we first need to find out where exactly it is placed and how to get it, whether it is in the form electronic form, whether it is physical form, whether we can take, whether it is our own property which is lying with them. So we will verify everything before going there. We will see to that how we could have a access or a control over it. दिवाळी तेंकता तशी मिठाईच्या दुकानाचेर एफडीएच्या धाडींक नेट. साश्टींत मिठाईच्या दुकानाचेर रेड मारून मिठाई सॅम्पलां तपासणीक व्हेली. नावेलेक स्वीट मार्ट आनी मालभाटांत स्वीट मॅन्युफॅक्चरींग युनिटांतलो पेड्ड्यार मावा जप्त. पेड्ड्यार मावा वा भेसळ मारून मिठाई लाटपाच्या प्रकारांक आळाबंड घालूंक ह्यो रेडी. सण परबेचो सीझन आयलो तशी एफडीए परत एक्टीव. एफडीएन पेड्ड्यार भेसळ घाल्ले मिठाई आड मोहीम खर केल्या. साश्टीत मिठाईच्या दुकानांचे रेड. थंयच्या मिठाईंची सॅम्पलां जप्त. पळयात साश्टीतलो रिपोर्ट. फातोड्या दामोदर स्वीट मार्ट, मडगांवां आख्या विजयालक्ष्मी स्वीट पॅलेस, चंदन स्वीट मार्ट, मडगांवां मालभाटात हनुमान स्वीट पॅलेस, मडगांवां पाजी फोंड रामेश्वर स्वीट मार्टात रेड मारली. साश्टी नावेले भवानी स्वीट मार्टात 12 किलो मावा जप्त. FSSAIचे लेबल नाशिल्ले. मडगांवां मालभाटात रामेश्वर स्वीट मॅन्युफॅक्चरींग युनिटात 15 किलो पेड्ड्यार मावा जप्त. FSSAIचे लायसन नाशिल्ले. एफडीएन धाड घाल्ल्या सगळ्या मिठाईंच्या दुकानावेले मिठाईचे सॅम्पल तपासणीक व्हेला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. सांताक्रूज आर्टिफिशियल टर्फ आशिल्लो गोंयचो पयलो फुटबॉल ग्राउंड जाला. फिफाच्या नॉर्म्सा प्रमाण काम जालां म्हूण खेळा मंत्री गोविंद गावडे सांगता. ताणें आमदार रोदोल्फा बरोबर ग्राउंडाचें इन्स्पेक्शन केलें. रातच्या खेळा खातीर हाय मास्क जाय.
दुसरे फेजीत हें कामूय करतले. म्हयन्या भितर ग्रावंडाचें लोकार्पण म्हूण गोविंद उलोवन आयला. फिफा इंटरनॅशनल जे तांचे नॉर्म्स जे आसा पळय तेजे प्रमाणे हो ग्रावंड आमी तयार केल्लो आसा. गोंया भितर हो एक पयलो ग्रावंड जेका आमी आर्टिफिशियल टर्फ म्हणटा तो या तुमकां एक नजर जर मारली व्हिडिओ जर मारली जाल्यार तुमकां कळटलो हे संदर्भात कितें आहा ते ग्रॅन्युल्स कसले आहा ते कळ्ळें न्ही सिलिकॉन ग्रॅन्युल्स. दुसरी गोष्ट आसा की ताका हांवें सांगिल्लें आसा ज्या वेळाचेर आमी येदो व्हडलो बरो तरेचे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमी तयार करतात तेजे खातीर रातचे खेळपा खातीर ताका हाय मास्क जावपाची गरज आसा. आनी ह्यो सगळ्यो सेकंड फेजीन आमी काम सुरू करतले. 1 म्हयन्या भितर आमी हो ग्रावंड उद्घाटन करतले आनी लोकां खातीर लोकार्पण करतले. तेजी सजेशनां पळय दिल्या ती चड बरी. कित्याक हे पळय ताणें सांगलां न्हू की आतां फुटबॉल प्लेयराक कितें आसता आतां कॉर्नर मारतलो तितलोच डिस्टन्साक ताका प्रॅक्टीस जावंक जाय. आतां ग्रावंड मातसो शॉर्ट जालो न्हू की आतां तेणें शूट मातशी उणी करची पडली. म्हणजे कितें जाता मागीर फाल्यां व्हडल्या ग्रावंडार शेवतालो ताका प्रॉब्लम जावंक पारना. की हेणें मिनिस्टरान सांगलां तें सारकें आनी तेजी आयडियरी म्हाका लायक जाल्या आनी तोय स्पोर्ट्समॅन आनी ताका जाय तो शेंगासो तेणें करूं दी. दूरदृष्टी इत्सा तांक आशिल्लो कायतान GFAचो अध्यक्ष जाल्यार गोंयच्या फुटबॉलांत बरो बदल जातलो. GFAचो आदलो अध्यक्ष शिवानंद साळगांवकार उलयला. नवो कोण येवन GFAचेर प्रयोग करचे परस कायताना कडेन आशिल्लो अणभव GFAच्या बऱ्याक. सद्याचे GFAच्या परफॉर्मन्सार खंय उलयनाशिल्ले बरे. I support Dr. Kaitan Fernandes, and I'm sure he'll do. He'll win the election, and after that, do great things for Goan football and bring it back to its own glory. Having vision itself is not enough. He's got the vision. Most important, he's got the intention. And in addition to the vision, intention, he's got the capability, as has been proven by his ability to run his own business. So, from all points of view, I think he's an ideal candidate. And as I said, we need fresh faces, but people with experience. You can't have raw people coming there and learning at the cost of GFA. The current performance of GFA, the less said, the better. There has neither been a regularity in the league. There is neither been regular meetings held of the GFA. There is no. There has been allegations of match fixing which have not been fully resolved. And I think GFA is at its lowest ebb in terms of reputation, performance, finances, and anything. I think, if I'm not mistaken, they have when I was the president, we had surplus, and that was deposited in fixed deposit in the banks. Today, I believe they are overdrawn to the extent of about 30-40 lakhs. ही आशिल्ली सकाळची अपडेट. परत रोखडेच मेळया. प्रुडंटाक फॉलो करात. वेबसायट, ट्विटर, ॲप, फेसबुक, टाटा स्काय ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ. कीप वॉचिंग प्रुडंट. देव बरें करूं.